नोव्हेंबर म्हयनो सोंपतकीच धरणाचें उदक सोडून कुडचडेंच्या लोकांक थकाय दिवची अशी मागणी जाताली। थळावो आमदार आनी मंत्री निलेश काब्रालान शुक्रारा ह्या विशीं उदका स्त्रोत मंत्र्याकडेन चर्चा केली। ह्या नदी नोव्हेंबर उपरांत कुडचडेंच्या लोकांक उदक मेळटलें, देखून शेतां रोयता म्हणसर जानेवारी नाजाल्यार फेब्रुवारी म्हयनो उजवाडटालो। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन साळावलेचें उदक शेतकारांक सोडपाचें उतर दिल्ल्याचें मंत्री आनी थळावो आमदार निलेश काब्रालान सांगलां। सुभाष शिरोडकर अशी WD मिनिस्टर आम्ही आपयल्ले बिकॉज कितें जाता आमचे ते लोक शेतां रोयता तेन्ना तेंचो विशय आसता की आमची शेतां उदक जे आफ्टर रेन्स कॅनल्स बी सगळे घातलेले आसात शूड कम बाय 15th of November. सो सदांच डिले जावन ती गोज डिसेंबर एंड जानेवारीक पडटा। सो आतां सुभाष बाबान ताको घेतला, आमी सांगलां की एवरी टायम कंप्लेन आनी समाव ते वचना। So the first meeting happened on 15 November. He is working on the action plan of starting water through the canals with irrigation purpose. 15 November उदक डेमावयल्यान सोडून ते लोकांक दिवपाचे तो करतलो अशें। शेताक कितें आसता इनिशियली उदक सोडून तांकां ते हें करपाक म्हणजे सॉयल लूज करपाक आनी मागीर ताका हें पोसपाक तेन्ना शेताक मातशें हें जाय। सो बेज ऑन दॅट 15 नोव्हेंबर अंदाजान 15 ते 30 नोव्हेंबर पयसान ते उदक तांकां तेंच्या शेतान पावपाक जाय सो कल्टिवेशन करपाक। सो ते केन्ना डिले जाता, पयलीं जाताले आतां डिले जाताले फॉर वेरियस रिजन्स। सो ते करपाचे विचार आमी सुभाष बाबाक सांगलो, शेतकार आशिल्ले आनी वील टेक दॅट फॉरवर्ड।